तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका गवळ्या बऱ्या इश्टा करया आराधन तुका नितीदारा काकुळदारा आराधन तुका आराधन तुका गवळ्या बऱ्या इश्टा करया आराधन तुका नितीदारा काकुळदारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका खुर्सार मेललो सोडवणदार आमची दुखां पसो बुजवणदार आमचे पसो जीव दिल्लो जीव दातार उंड्या रुपार आमचे सांगत आसा आमचे केदें वर्तें बाग आमच्या देवाक आराधन करचें केदें वर्तें बाग आमच्या दोळ्यांनी आमच्या देवाक देखचें केदें वर्तें बाग तें आमचें दिंब्यांनी सरपडून ताका आराधन करचें मान आमी बागोवया होगळाप ताका दिवया वंदिया होगळापाचीं गितां गावया आनी आराधन करया आनी गावया सडबोंदारा बुजबोंदारा आराधन तुका जुदातारा वोड आदारा आराधन तुका आराधन तुका सडबोंदारा बुजबोंदारा आराधन तुका जुदातारा वोड आदारा आराधन तुका आराधन तुका होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू
हालेलुया 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 मोगळा जेजूया उड्यार पर आमचे संगीत वासाय आम्ही तुका थिंबी आणि पुढे नमस्कार करता प्रणिपात करता होगळसीता वंदिता वर्णिता सोम्या या उड्यार पर आमचे संगी आसाय जेजू तुका आम्ही स्वागत करता जेजू आम्ही तुका नामाल करता आमचो मान बघयता तू आमचो देव तू आमचो धनी तू आमचे सर्वस्व म्हणून आम्ही वळखता जेजू जेजू तुका जा मान वापर सदा सर्वदा हालेलुया 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 मोगळा जेजू बापाचे एकल्यास पुथा इस्रायल परजा इजिप्तान कष्टात असताना ताणी तुका बोब मारली आणि तुवें मुयजेक म्हळे हांवें म्हज्या परजेचो थाळो आयकलो तांची दुखां हांवें पळयलीं तांकां हांव सुडका दितां हांव तांकां बाचावी दितां मोगच्या भावन आनी भयणीनो आमकां बाचावी दिवचो सोमी आमचे समोर आसा आमची दुखां पुसचो जेजू आमचे समकर आसा आमचो मोग करचो जेजू आमच्या दोळ्या मुखार आसा आमची पातकां बोगसूचो आमकां खाकूळ दाखोवचो जेजू आमचे समकर आसा ताका आमी नमस्कार करया ताका आमी स्वागत करया आमच्या जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत हर एक आमच्या मेठांनी आमच्या सोम्याक आमी स्वागत करया आमची जाप स्वागत तुका सोम्यान जेजू स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमच्या सुडवंदरा आमच्या राया बापाच्या एकल्यास पुथा आमचे पासत रगत वरयलेल्या आमच्या उजवाडा तुका सोम्यान जेजू आमचे खाकुळती स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमच्या राया स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमच्या मोगा स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमचे पासो सदांच उंड्याचे रूप घेवन आमकां आयकोवच्या स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमकां बोगसूच्या स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमचे संगी पैन करच्या स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमकां राखण व्हरच्या स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमचे मागणे आयकोवच्या स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमकां धैर्य दिवच्या स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमकां बळ दिवच्या स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमकां रक्षण दिवच्या स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमच्या इष्टा स्वागत तुका सोम्यान आमच्या गवळ्या स्वागत तुका सोम्यान जेजू आमच्या सर्वस्वा स्वागत तुका सोम्यान जेजू सोम्याक आमच्या मध्ये स्वागत करतया आणि गव्यांक गीत स्वागत स्वागत सोम्या जेजू जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत स्वागत करून गावया स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकेचा मोगाच्या येतो काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकेचा मोगाच्या रावतो काळजान मोजा मोगळा जेजू तू आमचो बरवसो मोगळा जेजू तू आमचो विश्वास मोगळा जेजू तू आमचो जिविताचो धनी
मोगळा जेजू तू आमच्या जिविताचे बळ तुका आमी स्वागत करता स्वागत तुका आमी करता आमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत तुवें रावत जाय म्हज्या जिवितांत तुवें सदांच तुजो सांगात म्हाका दी जाय म्हज्या जिवितांत सदांच म्हजो हात धरून तुवें चलय जाय ह्या खातीर जेजू हांव स्वागत करता हांव हांगासर जेजू व्हडा भावार्थान व्हडा विश्वासान तुजे वयर भरवसो दवरून आयला तुजे विने म्हाका कोणून सुना जेजू तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजें सर्वस्व तुंच म्हजें बळ हांव तुंच म्हजो सडवणदार म्हणून सर्व मापान आनी मनान सगळ्या म्हज्या काळजान स्विकार करता जेजू आनी तुका स्वागत करता स्वागत स्वागत सोम्या जेजू स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वारी केसारीत मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वारी केसारीत मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या कीर्तनगार आमकां म्हणटा येया सर पडोवन ताका आमी आराधन करया सर पडोवन ताका आमी नमस्कार करया आमच्या रायाक वंदया मोगाळ भावां आनी भयणी जळत्या बोल्यांत मैजेन त्याच देवाचें दर्शन देखता आसतना ताणें ताचें तोंड दांपलें त्याच देवाचें दर्शन ताका थंयसर पर्वतार मेळटा आसतना ताचें मुखामळ फर्ज जळ्ळें आज ह्या वेळार ह्या पवित्र घडये ह्या पवित्र वेळार ह्या पवित्र स्थळार तो सुसोमिताचें दर्शन आमकां दिता आनी ह्या वेळार आमी ताका आराधन करया आमचो जेजू बरो गवळी आमी ताच्यो शेळयो हर एका वेळार आमकां पासवो सरव दिता तो हर एका वेळार दांड्या बेत घेवन आमकां रक्षण दिता तो त्या सुम्याक आमी आराधन करया हे बऱ्या गवळ्या तूं सर्गींच्या सर पडोवन हांव तुका नमस्कार करता आराधन करता बऱ्या गवळ्या आमच्या दारा आमकां शेळयांक तूं रक्षण दिताय दार उक्तें करताय बरो गवळी जावन दारवट्या लागीं राखून बसताय आनी आमचो आत्मो तूं राखताय सैतानाच्या पासांतले देवसराच्या सर्व अडचणांतले आमकां तूं राखून व्हरताय बऱ्या गवळ्या तुका आमी आराधन करता हे बऱ्या गवळ्या तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका आमी नामान आराधन करता हे बऱ्या गवळ्या तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता जेजू कुर्सार 3 वरां तूं काडलोय त्या कुर्साव थावन भायर सरलें रगत सगळ्या तुज्या कुडीचेर रक्ताचे घाई आनी रक्ताचे थेंबे आनी ह्या तुज्या मोलादीक रक्तान आमकां हर एकल्यांक सोडयलाय पातकांत तावन धुवन केलाय आमकां तुवें नितळ केलाय जेजू कुर्सार मरोन
आमची हर एकल्यांची सोडवण तुवें केल्याय. आमकां परत हर एकल्यांक बापाची भुरगीं केल्याय आनी सर्गींचें दार आमकां सुमेस्तां उक्तें केलाय जेजू. ह्या वेळार मोगळा सोडवणदारा हांव तुका परत म्हजो सोडवणदार म्हणून वळखून घेता. सगळ्या म्हज्या मनान तुमचो म्हजो धनी सोडवणदार म्हजो संपूर्ण मोग म्हणून हांव वळखून घेता. खंयच्याय मनशांनी म्हाका बाचावी दिवयेत, रक्षण दिवयेत, सांगातपण दिवयेत, पूण तुजे बरें कोणूच रक्षण दिवंक शकना जेजू. तुजे बरी बाचावी दिवंक कोणी शकना जेजू. तुजे बरी सुटका दिवंक कोणी शकना जेजू. हांव वळखता, प्रणिपात करता जेजू. हे सोडवणदारा हांव तुका सर पडोवन आराधन करता. हे सोडवणदारा तूं सर्गीच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करूं जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करूं जीवन हे आमचे समर्पिता. हे खऱ्या इश्टा तुवें म्हणलेलें आसा. हांव तुमकां ह्या फुडें सेवक म्हणना बगार इश्ट म्हणटा. आनी मोगळा जेजू तुवें म्हणलें आसा एका इश्टा प्रास दिवचे, एका इश्टान आपल्या आनी एका इश्टा पासून दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. मोगळा जेजू तुवें तुजो मोग दाखयलोय. आमचे पासून जीव व्हरून तूं आमचो कितलो मोग करता म्हूण दाखयलें. एक खरो इश्ट सदांकाल एका इश्टाक सांगात दिता, मोग दिता, इश्टा सांगाता रावता. हे उंड्याचे रूप घेवन जेजू एका इश्टा बरे आमच्या सांगाता सदांच आसाय. तुझे हात सदांच उक्ते. तू जल्मात आसतना जेजू तुझे हात उक्ते आसले. तू मिसाव करता आसतना तुझे हात उक्ते आसले. कुर्सार थंयसर मरता आसतना जेजू तुझे हात उक्ते. पूण अर्जिवंतपण जाताना जेजू तुझे हात उक्ते. एकच संकेत जेजू आमकां सर्वांक तो स्वीकार करताय. आमकां हर एकल्यांक पटलोवन धरूंक जेजू तुझे हात उक्ते आसात. तूं जावन आसाय खरो इश्ट. तूं जावन आसाय खरो मोग जेजू. खऱ्या इश्टा हांव तुका सर पडोवन आराधन करता. हे खऱ्या इश्टा तूं सर्गीच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करूं जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करूं जीवन हे आमचे समर्पिता. आमचे दोन्ही हात हृदयार दवर. जीवन हे आमचे समर्पिता. जीवन हे आमचे समर्पिता. जीवन हे आमचे समर्पिता. माऊनपणे त्याच जेजूक आमी म्हणया, जेजू हांव तुका म्हजें जिवीत समर्पिता. जेजू हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पिता. जेजू म्हजो आत्मो हांव तुका समर्पिता. जेजू म्हजी कूड हांव तुका समर्पिता. जेजू म्हजे कुडीचे सर्व विश्वे हांव तुका समर्पिता. जेजू म्हजे आखांत, म्हजी खस्ट,
म्हजी पिडा शिडा, म्हजें आपाधैर्य, म्हजे समस्ये सगळे हांव तुका समर्पिता. म्हजें कुटुंब तुका समर्पिता. म्हजीं भुरगीं तुका समर्पिता. म्हज्या पतीक हांव समर्पिता. म्हज्या पत्नीक हांव समर्पिता. म्हज्या माईक हांव समर्पिता. म्हज्या बाबाक हांव समर्पिता. म्हजी मागणी तुका समर्पिता. म्हजो फुडार तुका समर्पिता. म्हज्या जिविताची हर एक मेटान जेजू हांव तुका समर्पिता. मोगच्या भावन आनी भयणीनो, कीर्तन 30 आनी 3 आमकां थंयसर देवाची वडवीक आनी देवाचें बरेंपण आयकूंक मेळटा. थंयसर कीर्तनगार म्हणटा, नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोश पावा, उल्हासीत जाया, प्रामाणीक मनशाने केल्ली स्तुती सोंपता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कीर्तनगार म्हणटा, प्रामाणीक मनशाने केल्ली स्तुती आमच्या सोम्याक सोंपता. आमी सारूंक जाय. आनी जर हांव प्रामाणीक मनीस न्ही, ह्या घडये आमच्या सोम्या मुखार आमी हर एकल्याने प्रामाणीक जावंक जाय. कित्याक प्रामाणीक मनशान केल्ले मागणें तस्सो जेजू आयकता. आनी ह्या खातीर आमी प्रामाणीक मनाची जावन प्रामाणीक एक नितळ निर्मळ काळीज आमचे ते आमी रुथा करच्याक आनी त्याच नितळ काळजान त्या सोम्याक आराधन करून ताका आमी वंदन करून ताची बेसांवां घेवच्याक हो वेळ सोम्याचे काकूळ तो मागचो वेळ. मोगाळ भावा आनी भयणी, सोम्याक काकूळत दाखोवन पुरो जायना. ताची काकूळत अपार. आमकां हर एकल्यांक तो काकूळतीन स्विकार करता. देखून हे काकूळतीचें कीर्तन हांव वाचता आसतना म्हज्या उपरांत तुमी हीं उतरां सांगा आनी अशें सोम्याची काकूळत मागया. आमकांच आमी नितळ करया आनी सोम्याच्या काकूळतीन बरोवन ताका आमी आराधन करया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा कीर्तन 50 काकूत म्हजी कर देवा, तिच्या तिरू मोगान, तुजे व्हड दयेळायेन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुण्यावंतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड. म्हज्या फातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुण्याव हांव वळखून घेता. म्हजे फाताक सदांच आसा म्हजे मुखार. तुजे विरोध, तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केलें. जे दृश्टेन वायट आसा तें हांवें केलें. हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. दुथू म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो. संतोश आसो आनी उल्हास आसो नाद म्हाका आयकूंक दी. आनी तुवें फूड केल्लीं हाडां नासतलीं. म्हज्या पातका मुखार तुजे मुखामोळ लिपय. सगळे म्हजे अपराध पुसून काड. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका.
तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका तुजे सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ खोट्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो आनी पातकी तुजेशी परतून येतले मरणांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या थारोका आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली उगड म्हजे वोंट सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो उगड म्हजे वोंट सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो उगड म्हजे वोंट सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो आमची दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी इंस्वुत्रां आमच्या तोंडान मौनपणी आमी परत आनी परत म्हणया काकूट म्हजी कर देवा काकूळ तूं म्हजी कर देवा काकूळ तूं म्हजी कर देवा आपड म्हाका देवा आपड म्हाका सोम्या काकूट म्हजी कर सोम्या काकूट म्हजी कर सोम्या बक्षी म्हाका सोम्या बक्षी म्हाका सोम्या काकूळ तूं म्हजी कर सोम्या काकूळ तूं म्हजी कर सोम्या काकूळ तिचे मागणे म्हज्या उपरांत म्हणा काकूळ दरा सोम्या काकूळ दरा सोम्या म्हजी काकूट कर म्हजी काकूट कर हांवें म्हज्या पुर्वजांनी हांवें म्हज्या पुर्वजांनी आवय बापायन आवय बाप भावा भयणींनी केल्ल्या पातकां खातीर भावा भयणींनी केल्ल्या पातकां खातीर तुजें लागचें बोगसाणें मागता तुजें लागचें बोगसाणें मागता दयाळ बापा दयाळ बापा ह्या सर पातकां खातीर ह्या सर पातकां खातीर म्हाका तूं शिक्षा लायनाका म्हाका तूं शिक्षा लायनाका बापा बापा तुज्या मोगाळ पुता तुज्या मोगाळ पुता आमच्या सोम्या आनी सडवणदरा आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र आनी अमोलीक रक्तान भोव पवित्र आनी अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर म्हाका दोन नितळ कर तुजें बाळ जावन तुजें बाळ जावन म्हाका स्विकार कर म्हाका स्विकार कर तुज्या पवित्र आत्म्यान तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका नव्यान अभिषिक्त कर म्हाका नव्यान अभिषेक्त कर आनी सताच्या वाटेन आनी सताच्या वाटेन चलोवन व्हर चलोवन व्हर काकूट म्हजी कर काकूट म्हजी कर काकूट म्हजी कर सोम्या काकूट म्हजी कर सोम्या पातकां म्हजी बक्षीस सोम्या पातकां म्हजी बक्षी सोम्या अपराध म्हजे बक्षीस सोम्या अपराध म्हजे बक्षीस सोम्या नितळ म्हाका कर सोम्या नितळ म्हाका कर सोम्या निर्मळ म्हाका कर सोम्या निर्मळ म्हाका कर सोम्या मोगान म्हाका बर सोम्या मोगान म्हाका बर सोम्या कुरपेन म्हाका बर सोम्या कुरपेन म्हाका बर सोम्या काकूट म्हजी कर 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 सोम्या त्या सोम्याची काकूट मागोन गावी अंगीत काकूट म्हजी कर आब्बा बापा काकूट म्हजी कर कर मोजी आब्बा बाबा काकूट कर मोजी संगत गावया काकूट कर मोजी आब्बा बाबा काकूट कर मोजी पापा दारले तुका दुखयले मंदामेंते मोडून तुझे तुका वेसांडले पापा धरले तुका दुखयले मंदामेंते मोडून तुझे तुका वेसांडले काकूट कर मोजी बाबा बाबा काकूट कर मोजी
काकूत कर मोची मोगळा सुमिया या संसारात तू आयलोय मनशाचे रूप घेऊन तू आयलोय आणि आमचे पासत आमच्या पातकी मनशा पासत तू या संसारात हे रूप घेऊन तू आयलोय मुझस फातखाणी जेजू तुका हांवें खुर्सायले आणि परत हांव फातकां करता परत आणि परत तुका खुर्सायता जेजू परत आणि परत तुका हांव दुखयता जेजू म्हाका तुका दुखोवंक नाका जेजू म्हाका बरें करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय एकामेकाचो मोग करूंक जाय तुजे बरी हर एकल्यांक बरें करूंक म्हाका जाय जेजू पूण जायते फावटी ह्या म्हज्या फातका वरवीं हांव हेरांक दुखयता हेरांत हांव पयस वेता संबंध हांव तुटयता मोग करचें हांव रावयता आनी अशें जेजू हांव तुकाच दुखयता तुवें म्हणलेलें आसा जेजू जें कितें म्हज्या ल्हान भावा भयणींक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें वय जेजू म्हज्या जिवितांत जायते अवकाश म्हाका मेळटा आसतना बरें करूंक सेवा करूंक मोग करूंक अवकाश मेळटा आसतना तें करनासतना हांवें तुकाय दुखयलें परत तुका हांवें कुर्सायलें जेजू काकूळट म्हजी कर म्हाका बक्षी जेजू परत म्हाका तुजें भुरगें कर परत म्हाका तुज्या गोपांत एक कर जेजू तुजे कृपेन तुजे काकूळटीन म्हाका बक्षी जेजू काकूत कर मोची सोम्या जेजू काकूत कर मोची काकूत कर मोची सोम्या जेजू काकूत कर मोची पापाले तुका कुर्सायले दैविक मोगाक तुका सांडू जिवीत विबाडले पाप आदरले तुका कुर्सायले दैविक मोगाक तुका सांडू जिवीत विबाडले काकूत कर मोची सोम्या जेजू काकूत कर मोची काकूत कर मोची सोम्या जेजू काकूत कर मोची मोगळा जेजू तू सर्गार सोडून वेता आसतना तुज्या आपोस्तलांक सांगात दिवंक धैर्य दिवंक पाराक्लिताक पवित्र आत्म्याक तुवें बसयलोय आणि तुवें तांकां म्हळें हांव पवित्र आत्म्याक धाडटलो आनी तो तुमची काळजां मना उक्ती करतलो निती सभे हुजीर तुमच्या दुस्मना हुजीर कितें उलोवचें कशें उलोवचें हें तस्सो पवित्र आत्मो तुमकां सांगतलो आनी तेच पवित्र आत्म्याक जेजू आमकां हर एकल्यांक तुवें दिलाय त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां 12 फळां 7 देणी दिल्याय जेजू समजुणी दिल्याय जेजू बरी बूद दिल्याय जाणवाय दिल्याय आनी संतोष समाधान हे सगळें तुवें पवित्र आत्म्या मुखांतर तुवें आमकां फावो केलाय आनी तुवें म्हणलें आसा पवित्र आत्म्या विरोध जो कोण पाताक करता तें पाताक बोक्सां दिलें ना थोडे फावटी जेजू हांवें म्हज्या उतरान जावंक पुरो खळीत आसोवन जावंक पुरो खळीत नासतना जावंक पुरो पवित्र आत्म्यान म्हाका दिल्ली ही देणी हांवें वापरूंक नात पवित्र आत्म्यान दिल्ली ही फळां हांवें वापरूंक नात ते म्हज्या स्वंत कुशालकायेक आप स्वार्थाक लागून जेजू हांवें ती वापरल्यांत आनी अशें जेजू हांवें पवित्र आत्म्याक दुखयलां ही देणी हांवें गळशी नासतना पवित्र आत्म्याक हांवें दुखयलां जेजू ह्या वेळार पवित्र आत्म्या हांव तुजे लागचें बक्षाणें मागतां सोम्या थावन हांव बक्षाणें मागतां काकूळट म्हजी दाखया तुवें दिवची ती 12 फळां 7 देणी म्हज्या जिवितांत परत हांवें ती वापरन देवाचो भुरगो जावन देवाचें भुरगें जावन जियोंक म्हाका परत कृपा दी काकूळट म्हजी कर पवित्र आत्म्या काकूळट म्हजी कर काकूळट कर मोची
पवित्र आत्म्या काकूत कर मोची काकूत कर मोची पवित्र आत्म्या काकूत कर मोची तुका नेकारले तुका दुखयले दैवीक देण्या दातारा तुका पयस केले तुका नेकारले तुका दुखयले दैवीक देण्या दातारा तुका पयस केले काकूत कर मोची पवित्र आत्म्या काकूत कर मोची आमचे दोन्ही हात उकरया सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमचे दोन्ही हात उबर त्या सुम्यालाचे काकूत आमी मागया तो आमकां बक्षिता तो आमकां ताच्या गोपांत एक करता मोगळा जेजू आमी तुजी भुरगीं वडपाची येणे तुजे लागची काकूत मागता आमची फातकां ती थांबली आसात आमची फातकां ती हिमा बरी धुवन नितळ कर जेजू परत तुज्या रक्तान ती धुवन नितळ कर जेजू आमचे ते एक नितळ आत्मो रसून त्या आत्म्यांत तू बिडार कर जेजू आमच्या जिवितांत तू परत ये जेजू तुझ्या हजारपणान आमकां भर जेजू आमची काकूळट कर आमकां पातकांत आमच्या पातकांतली बक्षी आमकां तू नितळ कर जेजू आमचे ते तू ये जेजू हांव तुजे ते एक जावन जियोंक आशेतां तुजे संगी एक पोटावंक आशेतां जेजू जेजू म्हजी पातकां बक्षी म्हाका तुजे ते एक कर जेजू मुझे ते ये जेजू मुझे ते राव जेजू काकूत कर जेजू अपराध मुझे बक्षी पातका मुझे बक्षी काकूत मुझे कर जेजू काकूत मुझे कर जेजू काकूत मुझे कर आमची काकूत कर आमची अब्बा बापा काकूत कर आमची काकूत कर आमची सौम्या जेजू काकूत कर आमची आमची काकूळट गेल्या सुम्या जेजू अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गां जेजू होगळाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू आराधन जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू होगळाप जेजू वंदितांव जेजू वर्णितांव जेजू वाखणतांव जेजू वाखणतांव जेजू मोग करतांव जेजू होगळाप दितांव जेजू स्तुति करता हूँ जेजू स्तुति करता हूँ जेजू अर्गान जेजू praise the Lord praise the Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus glorify you Jesus glorify you Jesus magnify you Jesus magnify you Jesus thank you Jesus praise you Jesus अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू स्तुति जेजू स्तुति जेजू स्तुति जेजू आमची दिश्ट त्याच सक्रामेंतांतल्या सोम्याचेर आमी कंसोवया आमच्या सोम्याकच आमी पळोवया काकुळतीची दिश्ट आमच्या हरी एकल्यांचेर तो बोंडायता त्याच्या पवित्र रूपण्यान आमकां हरी एकल्यांक आपडता आमकां तो गूण करता ताच्या सक्तेन आमकां भरता ताचें बळ आमकां दिता आमच्या कुडीच्या शिरां शिरांनी तो येता मोगळ भावां आनी भयणी ह्या वेळार तुजें तें आनी म्हजें तें आसूंक जाय अखंड बरवसो सोम्यान दिवचो हांव तुमचे सांगाता हांव तुमचे सांगाता आसां हांव तुजें सांगाता आसां हांव तुका लागीं आसां तो जेजू ह्या वेळार आमकां हर एकल्यांक धैर्य दिता मोगाच्यानो
नाना रितीचे बे आमचे संगी आसा जावंक पुरो, नाना रितीचे समस्या आसात जावंक पुरो, पूण जेजू आमचे सांगात आसा, धैर्य दिता, बळ दिता, सोडवण दिता, समाधान दिता, शांती दिता, सुडका दिता. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां हरी एकल्यांक सोम्यान दिलेलें भोव बळादीक आनी मोलादीक देणें. पवित्र आत्मो आमचे संगी आसता आसतना सर्व कश्ट आमकां फूड करूंक साध्य जातात. पवित्र आत्मो आमचे संगी आसता आसतना सत उलोवंक, नीत उलोवंक, सताच्या वाटेन चलोवंक आमकां तसो पवित्र आत्मो धैर्य दिता. देखून त्या पवित्र आत्म्याची लदीन आमी मागण्या रुपार म्हणून पवित्र आत्म्याची सकत ससाय आमी मागया आनी आमी परत त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरन ह्या सोम्याक साक्ष दिवंक, आमच्या सोम्यान दाखयल्ली ती वाट, सताची नितीची मोगाची सेवेची वाट जिवंक तेच पवित्र आत्म्यान बळ आमी मागया. आमची जबाब पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या दनिया आनी जीव दातारा. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या बापा आनी पुता ताव निपजोवच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या बापा आनी पुता सोवे सामा सारको आसच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या मान आनी महिमा फावो जाल्ल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या बापा आनी पुता थंय वस्ती करच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या प्रवाद्या मारिफात उलयिल्ल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या भाग्यवंत मनशांक प्रेरीत केल्ल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या याजकांक अभिषिक्त केल्ल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या मोरयेचेर सावळी घाल्ल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या जेजूचेर पारव्या रुपार देवुल्ल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या धर्मदूतां सवे वावुरलेल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या रक्त साक्षींक घटाय दिल्ल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या सुवार्थेगरांक संदेश दिल्ल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या धर्मदूतां मारिफात असर्यां केल्ल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या सर्व सत शिकोवच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या दगदवणे वेळी बुजावण दिवच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या सर्व देणयांच्या दातारा. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या आमच्या पातक्यांच्या बोक्सान्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या दुबळ्यांच्या बापा. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या जेजूच्या शिसांक थेलावच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या क्रिस्माच्या साक्रामेंतांत तुझी बर्ती आमकां दिवच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या हर एका साक्रामेंतान आमकां भेटच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या आमकां मागोवंक शिकोवच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या बापाक उलो मारूंक शिकोवच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या पवित्र सभा चलोवच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या निस्कळ अंकवारींक उपजय थेल्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या आत्मिक दुस्मनांक फाडाव करच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या आमच्या मजत दरा. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र आत्म्या मोग संतोष आणि शांती पाठोवच्या. पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. पवित्र
पवित्र आत्म्या आमकां मोगान एकवटावच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये पवित्र आत्म्या संसाराचें रूप नवें करच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये पवित्र आत्म्या मोगाचो खायदो आमकां दिवच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये पवित्र आत्म्या कुरपेच्या दातारा पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये पवित्र आत्म्या आमकां कुरपेन भरच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये पवित्र आत्म्या आमकां नवें जिवीत दिवच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये पवित्र आत्म्या आमकां सासणाच्या सुखाक पावोवच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये आमकां बापाची भुरगीं कर ही आमकां बापाची भुरगीं कर आमकां तुज्या देण्यांनी बर आमकां तुज्या देण्यांनी बर आमकां तुज्या कुरपेन बर आमकां तुज्या कुरपेन बर आमकां तुज्या फळांनी बर आमकां तुज्या फळांनी बर ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमचे देवून ये ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमचे देवून ये आकस्मिक ना तयार मरणांत नो आकस्मिक नान तयार मरणांत हांव आमकां राख आमकां राख ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमकां नवें जिवीत दी आमकां नवें जिवीत दी ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या बापा आनी पुता ते आमकां एक कर पाणी पुता ते आमकां एक कर ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या दुस्मनांतल्यान आमकां निवार दुस्मानांतल्यान आमकां निवार ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या पातकांच्या इजातान आमकां निवार पातकाच्या इजातान आमकां निवार ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोग करूंक शिकय मोग करूंक शिकय ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या बगसूंक आमकां शिकय बगसूंक आमकां शिकय आमचें जिवीत नवें कर आमचें जिवीत नवें कर आमचें कुटाम नवें कर आमचें कुटाम नवें कर ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमचे देवून ये आमचेर देवून ये आमचे देवून ये आमचेर देवून ये आमचे देवून ये ह्या वेळार गीत आमी गावया पावन आत्मरे प्रिया पावन आत्मरे इळिದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ सुमिस्तम उभी राहूया त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मध्ये स्वागत करत असताना आमचे सगळे जीवित आमचे कुटुंब ताका आमी समर्पण त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया आमचे कुटुंब या वेळार आमी तुका समर्पित तूं देवणी आमच्या कुटुंबांत नाश समाधान आसा आमच्या कुटुंबांत जायते समस्या आसात आमच्या कुटुंबांत एकवट ना आमच्या कुटुंबांत जायते रितीचे समस्या आसात या वेळार पवित्र आत्म्या तुजी ससाय मागता आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर तूं देवणी आनी आमकां आनी आमचें कुटुंब परत तुज्या कृपेन बर देण्याने बर आनी अशें आमच्या कुटुंबा मार्फत देवा बापाक देवा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुका होगळसूंक आमकां फावो कर पावन आत्मा रे प्रिया पावन आत्मा रे पावन आत्मा रे प्रिया पावन आत्मा रे
आमच्या सगळ्या जिवितांत तूं प्रवेश जा. आमच्या जिवितांत विविध नमनेच्यो पिडा आसात. आमच्या जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत समस्या आसात. पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायत्या रितीने बांदपा सामने आमी आसाव. आमची जायती विनवणी आसात. आमच्या फुडारा खातीर आमच्या बरेपणा पासत आमच्या जिविताच्या सुदरापा खातीर आमकां जिविताक नवें रूप मेळच्या खातीर आमी मागोवन आसाव. ह्या वेळार पवित्रात्म्या आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तूं देवोन ये. आमकां हर एकल्यांक नवें कर, नवें काळीज तूं रुपीत कर आनी बापा तें एक कर. पावन आत्मा रे इली दुबारा पावन आत्मा रे पावन आत्मा रे प्रिया पावन आत्मा रे इली दुबारा वेगा बारा नम मध्यदली इली दुबारा वेगा बारा नम मध्यदली. हे पवित्रात्म्या आमची सगळी कूड ह्या वेळार तुका आमी समर्पित आहोत. हे आमच्या सगळ्या कुडीच्या सर्व विश्वानी तूं प्रवेश जा. हे आमच्या सगळ्या कुडींत हांव आमच्या सगळ्या कुडीच्या विश्व्यात हांव तुका महिमा दिवंक, ते सर्व बरेपणाक वापरूंक, सेवेक वापरूंक, एकामेकाच्या कुमकेक पावोवंक सगळी म्हजी कूड तुका आमी समर्पित आहोत. पवित्रात्म्या ह्या कुडींत हांव जायतीं पातकां हांवें केल्या. ह्या कुडीच्या विश्व्यात हांव पातां करन बापा पुता आनी पवित्रतान हांव पयस गेलां. ह्या वेळार बक्षाने मागता परत ह्या म्हणजे सगळ्या कुडींत तूं प्रवेश जा. ही कूड तूं पवित्र कर, देवाचें मंदिर कर, देवाचें बिडार कर आनी अशें सगळ्या म्हज्या कुडींत हांव ह्या कुडीच्या विश्व्यात हांव तुजो मोग करूंक, पेल्याचो मोग करूंक म्हजेर तूं देवोन ये. पावन आत्मा रे प्रिया पावन आत्मा रे इली दुबारा वेगा बारा नम मध्यदली इली दुबारा वेगा बारा नम मध्यदली शीनाय बेटदली इली तु बंदवरे शीनाय बेटदली इली तु आत्मगा तेरी सहारा हृदयदली आत्मदा तेरी सवार हृदयदली पावन आत्मा रे प्रिया पावन आत्मा रे इली दुबारा वेगा बारा नम मध्यदली इली दुबारा वेगा बारा नम मध्यदली. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याचे आशीर्वाद घेवच्याक आमकां समयायित करया आनी सर्व आमची मागणी सोम्याक आमी भेटोवया. विशेष करून आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. भुरग्यांचे शिकप, तांचो फुडार, तांच्या मतीक समजोणी,
बरें तें करूंक वायट आसा पयस करूंक सुम्याचो आशिर्वाद तांचे संग आमी मागया. जायत्यो केजी कोर्टींत आसात, जावंक पुरो जाग्याच्यो, जावंक पुरो कुटुंबा जिवित्याच्यो, जावंक पुरो विविध रितीची जायत्यो केजी कोर्टींत आसात. तांचे पासून मागया बेगीन ते इत्यार्थ जावन दीत. न्याय कितें आसा, सत कितें आसा तें जिखोवन दी. आमची पिडा शिडा, आमचे कश्ट, आमचे विनवण्यो, आमचो फुडार, आमचे कुटुंब सगळें ह्या सुम्या मुखार दवरया. तो सुमी आमकां बेसावून दिता. बरवसो आमकां निराशी करिना. बरवशाचें मूळ जावन असो जेजू आमचे संगी आसा. बरवश्यान पातयेनीन आमची मागणी ताका भेटोवया. गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता. सुम्या जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणात. आमेन. मुखार आपय
तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या भक्तीला स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती मुर्बे मारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भावन आणि बहिणीनो देवाच्या मंदिरांत सांजू हांव पावल दुसरो आयलेले ह्या सुवातेर व्हडा भावार्थान आनी विश्वासान आमी हांगासर एकठांय जाले हांव हाची सगळी देवस्तुती आमकां देवाच्या सांगातपणांत सोम्याच्या वळखीन आनी तसो गुर्तू आमी सदांच वळखून घेवंक आमकां शिकोवन दिता आमी हर एकलीं देवाचीं भुरगीं आमच्या सोम्याक आमी सडवणदार म्हणून वळखून घेतलां आनी तोच आमचो नीज सोमी म्हणून स्विकार केला आमकां हर एकल्यांक तसो प्रतिफळ दिता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार परत आमचो भावार्थ ताचे थंय थीर करया ताचे मोवाळ भुरग्यां परी जियोवच्याक परत कृपा मागया आनी आमची मागणी विनवण्यो कितें आसात त्या आमच्या सांता मुखांत्र बापाक आमी समर्पया आनी हे मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमच्या पातकाची आमी दूख धरया आमची उणेपण आनी पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत भगिवन सदांच सांगू वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाते करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थूया सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवंक भाग्यवंत जुवांव पावलो दुसऱ्या धर्माध्यक्षाक सताच्या आनी प्रितीच्या आत्म्यान तुवें भरले ह्या नोवेनाच्या दिसा आमचे पासोते करता ते विनंती मांडून घेवन ताच्या देखी प्रमाणे त्यास सदाक वेंग मारूं आनी प्रिती मोगान जियोंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना पयलें वसाप गणन पुस्तकांतलें वसाप मोइजे एके कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिर्यामान आनी आरोनान मोइजे विरोध उलोवंक सुरू केलें तांणी म्हणलें सरेस्पर मोइजे वरवीं मात्र उलयलावे आमचे लागीं तो उलोवंक नावे सरेस्पराक हें आयकलें पूण मोइजे सर्व मनशा प्रास कालतो जावन आसलो सगळ्या संवसारांतच भोव कालतो मनीस तो तक्षान सरेस्परान मोइजेक आरोनाक आनी मिर्यामाक सांगलें तुमी ते गाय
जोमते तंबाक येया. ती ते गायन गेली आनी सेरेस्पराक एका खुप्याच्या खांब्यान देऊन आयलो आनी तंबाच्या दारा लागीं येवन रावलो. ताणें आरोनाक आनी मिर्यामाक आपयलीं आनी तीं दोगांय मुखार आयलीं. सेरेस्परान म्हळें, आयक म्हजीं उतरां. तुमचे मदें प्रावधी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनान म्हजी वळख करून दितां. ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां. पूण म्हज्या सेवाक मोयचे कडेन तशें न्हय. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेन असो. ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. आसा तशें न्हय ओंपाऱ्यांनी आनी सेरेस्पराचें रूप तो देखता. तर म्हज्या सेवका मोयजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें? देखून सेरेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो. तो थंयसो गेलो आनी तंबा वयलें खूब पयस सरताच मिर्याम थंय कोडकार जावन उबी आसली. हिमा परी ती धोवी जाल्ली. आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी खरेंच ती कोडकार जाल्ली. आरोनान मोइजेक म्हळें, म्हज्या देनया, आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां केस्त लायनाका. आपले आवयचे गर्भांतली बैर येताना अर्दें कुसरलें मांस आसले एके राक्षिणी भाशेन तिका जावंक सोडिनाका. मोइजेन सेरेस्पराक उलो मारलो, ये देवा, हांव तुका प्रार्थितां, दया करून तिका बरी कर. देवाचें उतार हें. श्लोक. आमी पातकी सौम्या तुजी काकूत मागतांव. काकुळदारा देवा, म्हजी काकूत कर. भोव कनवळ्या देवा, म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पथकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. तुजी म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेरच हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. श्लोक. देखून तुजें फर्मान म्हजे नितीचें, तुजें तीर्प निश्कळंक. पळय, जल्मांतावनूच हांव पापी, आवयचे कुशीन तावनूच हांव पातकी. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्म म्हजे तावन कान व्हरिनाका. श्लोक. Alleluia गाऊया सौम्याक सिया. आच्या पवित्र नावाक होगणीक उसाया. Alleluia गाऊया सौम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावाक होगणीक उसाया. मिस्त्री देवाचो पुतू, इस्रायलाचो नायितो. Alleluia गाऊया सौम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावाक होगणीक उच्चारया. Alleluia गाऊया सौम्याक सिया. ताच्या पवित्र नावाक होगणीक उच्चारया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका जेजून शिसांक दोनीर सडाशें आनी आपल्या फुडें पलतडी वसाशें ताकी दिवन लोकांक धाडून सोडले लोकांक धाडून जातस तो एकलोसो मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो काळोख पडतना थंय तो एकलोच आसलो हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलून तांचे सरशी आयलो उदकाचेर तो सोलून येतलो तें पळोवन ते इतले गाबारले की तें मेल्लें म्हणून ताणें भियान बोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांवच तो भियेनाकात तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फर्माय ये म्हणालो जेजू ताका तवळ पेद्रू दोनी वयलो देवून जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर चलोवंक लागलो पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या भावार्थ्याच्या कित्याक तूं दुबावलोय उपरांत ते दोनीर सडतस वारें रावलें तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले निजाय की देवाचो पूत तूं पयले तडेक उतरतस ते गेनेझारेत गांवाक पावले थंयच्या लोकांन जेजूची वळख धरतस चारांय कुशींनी सांगूंक धाडलें लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरशी हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्तुराचे देगेक पुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आनी आपडलेलीं सोमेस्तां बरीं जातलीं देवाचे उतर है आखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी हर एकलीं एकामेकाक वळख आसची मनशां आमकां हांगासर थोड्यांची म्हण एकामेकाची वळख आसा आनी जर सडीत विचारलें जाल्यार तुमकां सडीत माहीत आसा इन्फॉर्मेशन आसा चॅट जीपीटीन तुमी टायप करीजे म्हणून ना गुगलान ते तुमी सर्च करीजे म्हणून ना कित्याक तुमच्याच काळजांत मनांत एकामेकाची वळख नांवां तांचे मात्र न्ही थोडे फुडें खानदानाचें सगळें चरित्र आमकां कळीत आसा देखून आमी एकामेकाक सांगूंक शकता कितली चड वळख आनी साळावळ आसा तितले सलीसायेन आमी एकामेका लागीं उलयता जर आमकां व्यक्ती मोगासो वळखीचो आमी खांद्यार हात घालनी उलयता नातर आमची मालगडी कितें म्हणटात थोडे फावटी रे म्हळ्यार आतां रे म्हणचे सदांचें जालां मोबायलान ती टायप करतना वाट रे गो रे कम रे म्हणून आमी सांगता उलयता पूण जर आमच्या मालगड्यांनी ही उतरां आयकल्यार ती कितें म्हणटात काल तुवें पाळणें लोटल्या सांगतात न्ही हय पूण आमकां एकामेकाक चड वळख आसतना साळवळ आसतना आमची उतरां मोगाचीं आसतात वळख आमकां भोव गरजेची जेन्ना वळख आसा तेन्ना आमकां चड मोग आसा आनी केन्ना चड वळख आसा जर आनी एका वाटेन आमी पळयल्यार तांचे विशयान बरें मात्र न्ही पाडी आमी सांगता तशें जाल्लें खंय अशें जाल्लें खंय ताचें गोत्ता आसा हाचें गोत्ता आसा दोनी रितींनी आमी उलयता वळख आसतना माहेत मेळटा साळवळ मेळटा दोनी रितींनी आमी उलयता देखून पयल्यान पयलें मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी समजा जे आयचें पयलें वासाप मिरियाम कोण मोइजेची बहीण आनी आरोन मोइजे सांगत आस त्या इजिप्त गांवाक तांकां सुटका दिवच्याक मोइजे सांगता गेल्लो एक
धैर्यादेक ताका उलोवच्या खातीर म्हणून देवान मोइजेक दिल्लोलो. पूण थंयसर कितें जालें, मोइजेची सळावळ आरोनाक आनी मिरयामाक भोव आसली, मस्त आसली. आनी ह्या वेळार ताणें कितें केलें, वळख आसा म्हणून ताचे विरोधूच उलयले. देव कितें मोइजा लागीं मात्र उलयता गी, आमचे लागीं उलयना गी. एका रितीची विरोधपणाची उतरां. आनी हें आयकून देव कितें म्हणटा, मोइजे पाथयेनेसो मनीस, ह्या सगळ्या संवसारान भोव पाथयेनेसो मनीस तो, ताचे विरोध तुमी वायट उलयले, ताचे विरोध तुमी उलयल्यात. देखून देवान मिरयामाक शिक्षा दिली आनी ती कितें जाली, कोडकारन जाली. देखून मोगाच्यानो आमकां कितली साळावळ आसा, वळख आसा आसल्यारी पूण आमी हांगासर एकामेका विशयांत बरें उलोवंक, एकामेकाची शिफारस करूंक, एकामेकाक उत्तेजन दिवंक हांगासर आमकां पयिल्लें वचप आमकां हर एकल्याक शिकोवन दिता. देखून आमचीं उतरां भोव गरजेचीं. उतरां बांदूंकय शकतात, उतरां मोडूंकय शकतात. मालगड्यांचें उतर आसा, मारुल्लो मारपुणी माजवात उलयल्ले उतार न्हय. त्या खातीर मोगाच्यानो आमचीं उतरां एकामेका ते संबंद घट करच्याक, वळख कितली आसूं, आमचीं उतरां एकामेका विशयान तीं बरीं जावं. दुसऱ्यान आयच्या सुवार्ते पळोवंक गेल्यार जेजू सांगता आसलेले ताचे शिस, बरी वळख आसली जेजूची तांकां. आनी थंयसर जेजूक मोद्यान राती 3 वरार पळयतना तांकां जेजूची वळख मेळोना. आमकांय मेळची ना कोणा. 3 वरार आमी उठोन आमच्या मार्गांतल्यान चल्ल्यार, जेजू प्रत्यक्ष जाल्यार शिसां बरी आमी कितें म्हणटा, खंडीत आमी सांगूंक आसा मेल्ल्यांत आयले म्हूण सांगून आमकांय वळख धरूंक जावची ना, शिसांकी जावं ना. कारण इतलेंच जेजू सांगता ते आसोनी, जेजू सांगता रावोनी तांकां जेजूचो नीज अणभोग जावं ना. आनी ह्या खातीर थंयसर ताणें मेल्ले म्हणून बोब मारले. आमी जाल्यार खंडीत ये देवा आमकां पाव म्हणी म्हणटा, ये माई एकपडी आमकां राख म्हणून आमच्या तोंडांतल्यान उतरां येतात. पूण शिसांत जावन आयिल्लीं उतरां ते मेल्ल्यांत म्हणून. देखून हांगासर आमी समजून घे जाय, आमकां जेजूचो अणभोग जाय, आमकां जेजूचेर अखंड भरवोसो जाय, आमकां जेजूचेर अखंड पातयेनी जाय. एकलो पर्वताचेर सोडलो खंय आनी चडता आसतना ताचो पांय निसरून सकला पडलो. आनी सकला पडटा आसतना ये देवा म्हाका पाव म्हणून ताणें बोब मारली. आनी थंयसर तो सकला पडोन येताना एक ल्हानशें जड थंयसर आसलें आनी त्या जडाक ताणें घट्ट धरलें. आनी त्या जडाक घट्ट धरून ताणें बोब मारलें की देवा म्हाका पाव, म्हाका मरोंक नाका, म्हाका तूं पाव. आनी एक थाळो ताका आयकलो खंय, तूं तें जड सोड. म्हाका चड बें दिसलें, हांव देवाक उलो मारतां आनी हो ताळो म्हाका सोडूं म्हणटा, हांव मरोंक आसा. जड घट्ट धरलें खंय, पूण त्या ताळ्यान परत एक म्हळें तूं सोडू, तें जड सोडू. पूण ना, ह्या मनशान सोडून आणकी घट्ट धरलें. धरनंत रावलो. सकाळ म्हणसर धरनंत रावलो. सकाळ जाली आनी पळयतना कितें, तें जड धरणीतावन 2 फीट मात्र वयर आसलें. सोडलें जाल्यार कांय जातें ना. मोगाच्यानो थोडे फावटी जायत्या रितींनी देव आमकां बचाव करता. कित्याक देवाक आमकां आमची वळख आसा आनी आमी हर एकलीं देवाचीं भुरगीं. आमकां हर एकल्यांक देव स्विकार करता. आमची पातकां पळोवन पनिशमेंट दिवचो आमचो देव कोर्टांतलो जड्ज न्ही, आमचो काकूळदार देव. आमकां हर एकल्यांक तो स्विकार करता, मोगान तो आरावन धरता आनी ह्या खातीर आमकां तो राखता. देखून आमकां देवाची पातयेनी आसूं न्हू, बरवसो आसूं न्हू, ताका आमी वळखतना तो आमकां राखता. आनी हाका एक निदर्शन आसा, गेनेझारेचो लोक पयले फावटी त्या हळ्ळेक वेता आसतना ताणें म्हणलें जेजूक वच म्हणलें. कित्याक थंयसर तांकां लुकसाण जाल्लें, वच म्हणलें. पूण दुसऱ्या फावटी जेजू त्या शहराक येता आसतना ताणें जेजूची वळख धरली म्हणून बरयलां. आनी जायत्या पिडेस्तांक ताणें हाडलें. पिडेस्तां ताची वस्त्रां आपूण गूण जालीं म्हणून बरयलां.
मोगाच्या न्हू आमी समजून घेवया ह्या उतरांत हांव न्हू जायत्या रितींनी जेजू आमकां दिश्टेक पडटा. जायत्या रितींनी जेजू आमकां मेळोवंक आशेता. आमी एकच मन करूंक जाय, त्या जेजूक आमी पारखूंक जाय. खंयच्या रुपार जेजू आमकां मेळटा, खंयच्या रुपार जेजू आमकां भेटता, खंयच्या रुपार जेजू आमचो भावार्थ घट करता. जिविताच्या सालत्या रितींनी, जिविताच्या सालत्या वाटांनी आमकां तो भेटता, आमचो भावार्थ घट करता. जावंक पुरो ह्याच पवित्र उतरां मुखांत्र, देवाच्या उतरां मुखांत्र तो आमकां घट करता. जावंक पुरो वडिलांच्या उतरां मुखांत्र, जावंक पुरो धार्मिकांच्या उतरां मुखांत्र, जावंक पुरो आमच्याच घरच्या मनशां मुखांत्र तो आमकां मेळटा, आमकां भेटता, आमचो भावार्थ घट करता. त्या खातीर आमी वळखोया. कशें आमी एकामेका मनशांक आमी वळखता तशें आमी आमच्या बापाक, आमच्या सोम्याक आमी वळखोया. वळखोया खऱ्या मनान, खऱ्या भावार्थान, खऱ्या बरवशान. आनी ह्या वेळार जें कितें आमी मागता तें तस्सो सोमी आमकां दितलो. एकामेकाची वळख आमी कशें एकामेका तें उलयतना मेळटा गे, सोम्या तें इल्लोसो वेळ पाशार करून सोम्याच्या सांगातपणांत रावून ताची आमी वळख चड आनी चड आमी काण घेवया, ताचे गुर्त आमी स्विकार करया आनी अशें ताची खरी पाटलावदारां जावया. देणे उण्या वायनाचे भेटयता बापा तुका. जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. सर्वेस बरा सृश्टीर म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर पदवेदार आनी भोवर्थ्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियो, सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा क्रोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. साव ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर सगोट परगटुया. सुमयान जेजू तुझे मरण आम्ही समरण तुझे पणाची कणपां आम्ही करता. तुझ्या येण्या सुमयान जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सरवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परजळीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. ह्या वेदी भोंवतय जमा जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजे तिसो निस्कळपती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो आनी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. थ्यास जेजू वरवीं थ्यास जेजू सांगाथा थ्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन आमेन आमेन. आमी हरी एकलीं देवाची भुरगीं सोम्यान आमकां बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयलां. त्या सुत्रान बापाक उलो मारया आनी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परात सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमयन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमकां बाचावी दिवची सुडका दिवची आमकां हर एकल्यांक गरजांक पावची शेळी ही ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आमी हर एकली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरतले बाग म्हाका फावना पूण तुज्या उतरां म्हाका उतरां ती मेळटली
तुझ्या येण्याक सोडून घेता निरंतर शांत समाधान जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मुझे येवंका शिताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जगताय. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वंदिता सर्वतीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्षीक तूं आमकां दैविका कुर्त आमकां उगडली सडवणेची महिमा शिकयली वर्सा सुखीं जिविता इंडान तुझ्या दिली व्हडमेन आगीवोन जुवा पावल दुसऱ्या वंदिता सर्वतीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सार्थान दिल्ले बक्षाने ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बसया. फाटल्या दिसांनी भक्ता जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत जेजून सबार बेसावा आमच्या भावा भयणीचे थंय वतल्यांत आनी सबार बरेंपण ताणें आमकां केलां. सबार जणांनी तांकां मेळिल्लें बरेंपण वळखून घेवन बरपेनिशीन तांणी अर्गां धाडिल्लीं आसात. एकल्याक विजा रिन्यू जावंक मागल्लें आनी तें मागल्लें मेळ्ळां. ताची विजा रिन्यू जाल्या. ह्या पासत अर्गां दिता.
एकल्याचे पांयाचे गांठीचे ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत अर्घ दिता एकल्याक ताणें उपकार मागले आनी सर्व मागले उपकार ताका मेळिल्ल्या पासत अर्घ दिता ह्या पुणशेताक येवंक फावो केल्ल्या खातीर दोगां जाणां अर्घ दितात 5 जाणांक मागले उपकार मेळ्ळ्यात बरी भलायकी मागून तांणी ते सवा घाल्ली आनी 5 जाणांक तांकां बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत अर्घ दितात फाटल्या दिसांनी जायतो पावस आसुल्लो आनी पावस उणो जाल्या उपरांत माडयांक वोका सोडूंक फावो जावच्याक कामेले मेळच्याक मागून थंयसर ते सवा घाल्ली आनी कामेली तांकां मेळून माडयांक वोका सोडूंक ताका फावो जाल्ल्या पासत अर्घ दितात एकल्याक बरो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक मागून ते सवा घाल्ली आनी आतां बऱ्या मोलाक तांचो घर जागो विकून गेल्ल्या पासत अर्घ दितात एकल्याचो राग मोसोर उणो जाल्ल्या पासत आनी कुटुंबांत समाधानान जियोंक फावो जाल्ल्या पासत अर्घ दिता ICUंत आसले एका स्त्रियेक ह्या फुडा खंत करची गरज ना भियोवची गरज ना म्हणून दाक्तेरान थंयसर तांकां धैर्य दिल्लें आनी मागले उपकार तांकां मेळ्ळ्यात आनी आतां त्या ICUंतान भायर येवंक देवान फावो केला आनी बरी भलायकी मेळ्ळ्या ह्या पासत अर्घ दितात एकल्याक अवघडतान राखल्या पासत आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरिल्ल्या पासत अर्घ दितात साबार जाणांनी मागले उपकार हांगासर मेळ्ळ्यात जेजून आमकां बेसावांनी भरला आमची तेसावां ताणें आमची मागणी ताणें आयकल्यांत सांजू हांव दुसऱ्या मुखांतर साबार उपकार ताणें आमकां केल्यात आनी आमकांय हांगासर आशिल्ल्यांक साबार बेसावांनी ताणें भरला ह्या पासत आमी ताका अर्घ दिवया आमकां जिविताचें देणें दिलां आमकां शाबीत रिती हांगासर पावयलां आमच्या दिसपट्ट्या पळयना वेळार ताणें आमकां राखलां सांबाळलां आमच्या कुटुंबा सांगाता आमच्या जिवितांत सूख दूख कश्ट आणवार येता आसतना दिसपट्टें जेजू आमच्या सांगाता आसुल्लो आनी आमी हांगासर साबार पोटी बावार्थान पातयेन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या ह्या पुणशेताक आमी हांगासर आमी आयिल्ल्या आनी खंडीत जावन ताणें मागलें आमकां फावो केला दैवीक काकुळतीक नांवाडलेलो आमचो पात्रोन भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो दैवीक काकुळतीचो तेर्स तो नांवाडी केल्लो तो आमचो सांत मात्रने ताच्याच जिविता मुखांतर ताणें पेल्याक भोगसून आमकां वर्ती देख दिल्लो आमचो भाग्यवंत बाबा जुआंव पावल दुसरो ताचे मुखांतर जायती बेसावां आमकां मेळ्ळ्यांत एकामेकाक भोगसूची कृपा आमकां मेळ्ळ्या एकामेका थंय आमी उदार जावंक एकामेका थंय आमचें बरेंपण वांटून घेवंक एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक एकामेकाची सेवा करूंक कुटुंबांत आसलेल्या मालगड्यांची जतन घेवंक साबार पिडेस्त आसात तांची मोगान जतन घेवचें ताणें बरें मौन उदार काळीज आमकां ताणें फावो केला ह्या सर्वा पासत आमी ताका अर्घ दिवया अर्घ तुका सोम्या जेजू अर्घ तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू उबे रावया प्रार्थुया भोव काकुळदारा बापा भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनंतीन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकार आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घ दिता तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सांजू पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या देवा लागीं विनंती कर
सांगता म्हणया हे बागेवन जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय आज आमी तुजे भक्तेका तुजी खालती मागणी घेवन तुज्या मुखार येता हांव क्रिस्ता सारके जिणे जियोंक आमकां कुमक कर तुजे बागेवन जिणे आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय आनी प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत दायकन बसया सबार ते सवा गरजो घेवन आमी हांगासर जुआंव पावल दुसऱ्याच्या पांयां आमी आयल्या सबार जाणांनी तांची गरजो ते सावा हांगासर बरपणेशी दिल्ली आसात तांच्या गरजां पासत आमी मागया सबार जण कृषीक आसात आमच्या आसपास आनी सबार जाणांनी तांच्या कृषीचेर बेसावा मेळच्या पासत मडी आनी बरें फसल मेळच्या कसो मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या रांदवेक लागली कीड ती नापयस जावंक बरी रांदवे मेळोवंक आनी कश्टवावटी बरो फळ मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या दोगा जाणांक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक तांणी मागलां एकल्याच्या दोंपराची दूख गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या 10 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या तेगा जाणांनी कुटुंबांत माया मोग रास करूंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याचे रीण फारीक जावंक दोगा जाणांचे हातीन घेतिल्ले गरबांचे काम पोंदा पावोवंक बेगीनच घर तांकां मेळोवंक एकल्याची जाग्याची केस बऱ्या तरान इत्यार्थ जावंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याच्या कुडींत सामकोळ पडचे आसात ते सामकोळ गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याच्या हातांत आसलो फोड गूण जावंक विनंती केल्या चौगा जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याक सियामेंत बरें रिजल्ट मेळोवंक दोगा जाणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या 8 जाणांक बरें खाम मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्यान बरी जिणी जियोवन कुटुंबांत संतोशान जियोवंक मागोवंक विनंती केल्या एका जोड्याचे काजाराचे कार्य बऱ्या रितीन जावंक एका कुटुंबान विनंती केल्या एकल्याक इस्रायलाक वचोवंक फावो जावच्याक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याचे हातीन घेतिल्लें काम तें पोंदा पाव मागोवंक विनंती केल्या तेगा जाणांनी शिकाप बऱ्या रितीन संपोवन तांकां बरें काम मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याच्या पोटांत आसली ती दूख उणी जावंक ऑपरेशन आसतना गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याक सोलोवंक कश्टांचे जाता ताच्या पांयांक सोलोवंक बळ मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याक दोगा जाणांक भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याक सांबाळ आनी इन्क्रिमेंट मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या एका भुरग्यान सुडाळ रितीन उलोवंक मागच्याक विनंती केल्या परगांवांतान गांवांक आयिल्ल्या व्यक्तींनी शाबीतायेन पाटी पावोवंक तांच्या पयना वेळार शाबीत रितीन राखून व्हरच्या खातीर देवाचो आदार मागोवंक विनंती केल्या एकल्याची गांठी दूख आनी उलोवप गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्यान आमोल पियोन सोडचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या आमी सबार गरजो घेवन आमचे खातीर आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या व्यक्ती खातीर गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागोवंक आमी हांगासर आयल्या
आमी हांगासर नव्यान येता आसतना साबार जाणांनी पिडे आसतानी तुमचे लागीं मागोवंक सांगला सांग पुरो आमचे खातीर मागा आमच्योय गरजो थंयसर जो हांव पावल दुसऱ्याच्या पुणथळांत आमचे खातीर थंयसर उसान आमचे खातीर मागा म्हणून साबार जाणांनी मागोवंक विनंती केली आसा जावंक पुरो तांचे गरजो आमच्या भाव भयणीचे गरजो साबार जाणांनी म्हजे लागीं वैयक्तीक रितीन मागोवंक विनंती केली आसा काम सोदून परगांवाक गेल्ल्या एका भयणीक थंयसर फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव थंयसर काम सोदून आसा दिसपट्टे फोन कर म्हज्या लागीं थंयसर खंय बेजाराय उसारता दिसपट्टे धैर्यान हांव तांकां भरता काम खंडीसान मेळटलें धैर्यान राव बरोवशान राव जेजून मागलें दोळस फावो केला म्हणल्यार भावार्थान तूं थंयसर राव आनी खंडीसान जेजू तुका बरें काम दितलो म्हणल्यार बरोवशान बरयल्लें आसा तांच्या गरजा पासत सुनील म्हणल्यार व्यक्तीक एक बरी जिनियस संगातीन फावो जावचे पासत ग्रेशन म्हणल्यार व्यक्तीक ताचे परगांवांत गांवांक येता आसतना जायते कश्टां तो सांपडलो ताची कितें सूख नातली तरीकी जायते कश्ट समस्या ताका आयले सगळे समस्या परिहार जावन बेगीनच ताणें परगांवाक वचून थंयसर कामाक लागच्याक पेरमानूरचे कुटुंब तांच्या जिवितांत आयिल्ले साबार समस्या तांणी म्हजे लागीं सांगले आसात आयच्या दिसा ह्या पुणतळाक ती भेट दिवची आसात हांगासर तांकां नोवेनाक येवंक तांकां फावो जावंक ना ती परगांवाक आयच्या रातीच्या वेळार ती हांगातावन आमच्याच ह्या एअरपोर्टात हांव ती पयन प्रारंभ करतात सांजेच्या वेळार ती हांगासर येतात तांकां जें कितें तांणी मागलां तांकां येदोळूच तांकां फावो जावच्याक सर्व समस्या तांकां निवारच्याक आनी आमचे गरजो त्यो सगळ्यो जेजूच्या पांयां तळाय आमी भेटून दिवया भक्ता जो हांव पावल दुसऱ्या मुखांत जेजूक आमी भेटून दिवया एका भयणीन आयच्या दिसा फाटल्या दिसांनी कॅन्सर आसा ती गूण जावंक जाय म्हणून दुखांनी बरोवन म्हजे लागीं मागोवंक विनंती केल्ली आसा तिची मागणी हांव सोम्याच्या पांयां तळी आमी भेटोवन दिता एकामेका खातीर आमी मागया साबार जाणां ह्या दिसांनी हांगासर एकामेका जाल्लें बरेंपण वळखून घेवन एकामेका सांगून तुमी सडीत रितीन हांगासर बरेंपण जोडच्याक तुमी येवनूच आसात खंडीत जावन बरवसो आमकां निराश करिना जेजू आमकां खंडीत जावन आमच्या कश्टांत आमच्या एकसुरपणांत तो आमकां तो सोड सोडिना जेदना पेद्र भाशेन सोम्या आमकां बाचाव कर म्हणून आमी हात उबारून ताचे लागीं मागता खंडीत जावन पेद्रूचे हात दवरलो जेजू आमचे हात धरून तो सांबाळटा धैर्य घे भिये नाका हांवूच तुका राखता सांबाळटा म्हणटा जेजू असल्या पातयेन आमची मागणी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आनी उबे रावन आमी सांगता म्हणुया तूं आमकां पाव येवकारेस आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गीच्या राजांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन भरल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक एक घडीभर आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचो उडास काडया तांकां आमी सोम्याच्या हाती समर्पया भगिवन जू हांव पावलाच्या विनवणे मुखांत्र तांकां बरी भलायकी मेळच्या पासत मागया आमच्या घरांत आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आस्पत्र्यांनी विविध रितीच्या पिड्यांनी कोसटून आसात वेंटिलेटरचेर ती आसात घरांनी आसात आश्रयांनी आसात मालगड्यांच्या घरां आसात तांकां सुमेज तांकां जिवितांत सावकासाय सुडका बरी भलायकी कश्ट येतना पिडाय येतना ते सोसूंक तोच सुमी जेजू
आमच्या पात्रोण सांताच्या विनवणे मुखांतर तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमची पिडा शिडा ताका आमी भेटोवया. सोमयाचे नावे आमचो आधार, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तराच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक बागेवन तो जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवन जिनिया मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेक बगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. ताच्यो विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आडवरांतले आमकां निवार. सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वैतर ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्यान्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवतावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव. बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेचे मनशां जावंक तुमकां गठाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियो तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. मोगाच्यानो सक्रामेंताचें आराधन कर. मिसाचें बलिदान भेटून नवें कर. देवाचें विस्तार आशिर्वादां आमचेर सनेकल्याचेर आमच्या कुटुंबाच्या संदीचेर मागून घेतली. आजच्या दिसा हांगासर येवन अपुर्बा रितीन आराधन कर. देवाचो जेजूचो मोग आमकां कळीत केल्ल्या पासून आनी देवाचें विस्तार आशिर्वादां जोड दिवंक आमकां कुमो केल्ल्या पासून मनादीक बाप हाचे प्रधान याजक मनादीक बाप एंटनी क्लायनी डिसोजा तुमकां सबारांक वळख आसा. फाटल्या सुमार 1-1.5 वर्सां आदीं हांगासर आमच्या कृपा साधना थंयसर ते डिरेक्टर जावन PUC करतल्या भुरग्यांची जतन घेवन आसले. तांकां तरबेत करून आसले. आनी आतां कोड्याळ मंगळादेवी मंकी स्टँड थंयसर ग्लॅडसम घर आसा. थंयसर रेक्टर जावन ते वावर करून आसात. मिसांव करून आसात. हांवें थंयसर PUC करतना त्याच घरांत आसुल्लो. पाद्रापी त्याच घरांत आसलो आनी रेक्टर जावन थंयसर मिसांव काम ते भोव अपुर्बायेन करून आसात. आनी फाटल्या दिसांनी थंयच्यानी उलयता आसतना तांकां विचारलें हांगासर येवन नव्यानाच्या मिसाक तुमी आमकां कुमो करूंक जाय, आराधन सोलोन व्हरूंक जाय आनी भक्ती खातीर मागोवंक जाय म्हूण विचारता आसतना तांणी खुशे मनान जायत आबून येता म्हूण सांगलें. आनी आज अपुर्बायेन तांणी हे सगळें आयची देवस्तुती सोलोन व्हेल्या. तांकां तुमचे समेस्त तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर्व बरें मागता. देव बरें करूं फादर. व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात आनी खंडीत जावन तुमची मागणी एकामेका खातीर आमच्या खातीर ती भरपूर रितीन ती
तुम्ही मागिल्ल्या असो फळ आमकां हर एकल्या तो भोगूंक मेळटा आनी खंडी जावन दुसऱ्या भाव भयणीक तो मेळटा म्हणल्यार निदर्शन ह्या दिसांनी तुमी सडीत रितीन हांगासर हजर आसात आनी अशेंच फुडें तुमी करात एकामेकाक तुमी सांगात जायतें बरेंपण हांगासर आमी जोन घेता बरेंपण घेतलें आसा साबार जाणांनी म्हज्या लागीं वैयक्तीक रितीन सांगिल्लें आसा आनी असलें बरेंपण तुमकां साबार जाणांक हर एकल्याक मेळोवन दी म्हणून हांव आशेतां आयच्या दिसा हांगासर मुर्दाम दिल्ल्यांक आनी फेस्त मीस दिल्ल्यांक आनी आयच्या दिसा जेवणाक आदार दिल्ल्यांक स्पॉन्सर रावल्ल्यांक आमी मान करूंक खुशी व्हरता हांव तुमी मुखार येवचें आनी मानाची वात तुमी आयच्या प्रधान ह्या जागातावन ती स्विकार करची आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक जेवण दिवंक कुमक केल्ले आसा स्पॉन्सर रावल्ले आसात पास्कल स्टेला पिंटो फातिमा दुसरो वाडो तशेंच आयच्या दिसा मुर्दाम दिल्ले आसात मनोहर महेश प्रभू आनी कुटाम सांब पावल वाडो मुर्दाम दिल्ले आसात ऑल्विन एस्तर पिंटो आनी कुटाम सांत आंतोन वाडो मुर्दाम दिल्ले आसात जोयल माथायस पेरमोदे मुर्दाम दिल्ले आसात ॲश्ली पेरेरा सा लॉरेन्स पयलो वाडो मुर्दाम दिल्ले आसात राजेश विल्मा पिंटो सांत आंतोन वाडो मुर्दाम दिल्ले आसात पास्कल स्टेला पिंटो फातिमा दुसरो वाडो मुर्दाम दिल्ले आसात जोवियन एलन अल्फोन्सो मुंबई मुर्दाम दिल्ले आसात जेस डिसोजा फातिमा पयलो वाडो मुर्दाम दिल्ले आसात जेन डिसोजा फातिमा पयलो वाडो जल्मा दिसा संदर्भी अर्गाजान मुर्दाम दिल्ले आसात प्रितम क्रास्ता बाळोक जेजूचो वाडो आनी तशेंच हांगासर तुमकां कळीत आसा आमी 2 बूक कांतारा खातीर वापरता 2-3 बूक आमी वापरता आनी ते बूक वापरून तुमकां मात्र न्ही आमकां हांगासर कश्ट जाता खंयचे बूक खंयच्या बुकांत खंयची कांतारा सोदूंक कश्ट जाता आनी गरज पळोवन हांगासर आमकां टीव्ही प्रोजेक्टर घालूंक टीव्ही घालून आमकां ह्या मुखांत्र ह्या फुडें आमकां टीव्हीर कांतारा पळोवन आमचे हाती स्तुती खातीर वापरूंक उपकारचे खातीर ह्या फुडें आमी हांगासर टीव्ही घालतले हांव आनी ह्या खातीर एक स्पॉन्सर तांणी उदार मनान तांणी दान दिल्लें आसा हिलारियाना रोझे डिसोजा तांणी ह्या प्रोजेक्टा खातीर 50,000 दिल्ले आसात सांबोस्त्या वाडो तांचो म्हजे तर्फेन तुमचे सुमेश तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा उपकार बावडटा आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर त्या कुटुंबांत आसल्या समेस पिडेस्त भाव भयणीची तांची खाकुळट करून देव खाकुळट करून दी तांकां बरी भलायकी लाबोवन दी म्हणून तांणी मागून हें दान दिल्लें आसा आनी ह्या कुटुंबा खातीर आमी प्रत्येक रितीन आमी मागया ह्या प्रोजेक्टा खातीर सुमार 1,25,000 मुसोर तो बसता हेतूंत एक दानी आयल्या आनी एक दानी तांणी बरें म्हण दाखयल्लें आसा सर दानीचो मुर्दाम दिल्ल्याचो आनी ह्याच्या दिसा जेवण दिल्ल्याचो परत हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आनी मनाची वात दिल्ल्या मनाची बाप एंटनी क्लानी डिसोजा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागच्याक आमी उबे रावया मनादी बाप एंटनी क्लानी तुमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक विनंती करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्गींच्या मोगळा बापा आमकां रचून आमचे संगीतो रावताय हर एका वाटेन आमचो हात धन चलयताय आनी जायत्या मोगाच्या मनशांत हांव आमकां तुजो मोग दिताय आनी हर एका रितीने आमचे संगीतो रावताय ह्या सर्व ध्यानी पासून आमी तुका अर्गां दिता आयचो दीस आमकां फावो करून हांगासर येवंक तुजी स्तुती करूंक आनी आमची सर्व मागणी भेटोवन तुजो आशिर्वाद घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय
ह्या वेळार बापा ह्या पवित्र तळाक येवंक फावो केल्या गर्गां दिता आसतना हांगासर आयिल्लेल्या आमकां सुमेस्तांक हें जेवण आयतें जालां. हें जेवण तयार केल्या सुमेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल. जेवण सेवच्या आमचेर बेसांव घाल. जेवण दान दिल्ल्यांचेर बेसांव घाल. अशें आमी हर एकल्यांनी ह्या जेवणा मुखांत्र कुडीन घट जावन तुजें मिसांव करूंक आनी तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आमकां फावो कर. आज हें जेवण जेवंको आनी दिसपरतो ग्रास कोणाक ना तांकां बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मुखांत्र दिसपरतो ग्रास लाबय आनी तांकांय बऱ्या भलायकेन सांबाळ. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Santo, आधुनिक काळांतलो तरणाट्या तूं वापुरबायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासलो सर्वांक चड मानवल्लो तरणाट्या तूं वापुरबायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासलो सर्वांक चड मानवल्लो.
सोवे ओंकार बऱ्या शिवा देवा आमकां मगे वंसवाम पावल दुसऱ्या बसो विनंती कर मगे तो सचे करवे वर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनान पापाचे पताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव